सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता फेलिसियाना फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें ते आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आल्बर्टिना डिसुजा ही कॉस्ता हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या पाप साहेबा पासत मागुया देवान ताची काळजी घेवंक. आयज वर्ल्ड वॉटर डे रीत भाशेन आयचो दीस मनयता युनायटेड नेशन्स सगळ्या संवसारांत जियेतल्या मनशांक एक उदक आमी बरे भाशेन वापरूंक जुडिशियस यूज ऑफ फ्रेश वॉटर. आनी ह्या वर्साक थीम घेतला तो ग्लेसियर प्रिजर्वेशन. मागुया आमी दर एक उदकाचो थेंबो जो वापरता तो बरे भाशेन वापरूंक उदक पिड्ड्यार करिना जावंक आनी उदकाचे झरे आनी उदकाचे ग्लेसियर्स जे आसात ते आमच्या कोरन्या वरवीं पिड्ड्यार जायना जावपाक आमी खरीत भाशेन मागुया. आयज भावार्थाची ड्युटी पेटयतात इग्रेजा सेबस्तियाव लोबो आनी फामील, ग्रीन व्हॅली आयवो फारिया आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमच्या गोंयचे पासत खरीत भाशेन मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत मागुया. आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत आमचो TCP आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी एअर मिनिस्टरां पासत मागुया. तांणी आपली बेजबाबदारी सोडून गोंयच्या हिता पासत वावरूंक जें कितें चुकीचें आसा तें सोडूंक मानून घेवंक चुकी आसा त्यो आनी जें कितें बरें आसा तें सगळ्या लोकां बराबर मेळून करूंक आमच्या सरकाराक खरीत आशिर्वाद आनीक जाणवाय मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. देव आमचो मोगार परतून परतून आमकां तो बक्षिता. आमी ताचे सोशींनी पयस वेतांव तेन्ना परतून परतून आमकां तो आपणा सोशी आपोवन हाडटा. अशे दिसा किरीत भाशेन आमकां करपा मागुया. सगळें बरेंपण देवा कडच्यान येता. देव आमकां ह्या संवसारान राखता सांबाळटा देखून ह्या ताच्या मोगा खातीर आमकां खिरीत भाशेन तो दर एकल्याचो मोग करून अदीक आनी अदीक भलायकेन आमकां दवरता देखून ताका दिनवासुया. आनी जें कितें आमकां फावो केलां त्याच देण्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत ताकाच आर्गां दिवन खिरीत भाशेन आमकां अदीक आनी अदीक ताची सारकी कर म्हूण आमी खिरीत भाशेन मागुया. पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सरपदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. हे पासत भाग्य सदांच सांकवार मरे सगळ्या दुकान आनी भोगतां न्ही तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हण प्रार्थना सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सुम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोहिमेमोद देवा, ह्या संवसारांत आसतनाच पवित्र देण्यांनी सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आसोसोर तूंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सासणाच्या उजवाडाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुजे पोरजेक बंदी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजांचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानान आनी सोमभोंवती आसात मैदानां. पुर्वींच्या काळार ती चोरवाक वेताली, तशेंच तिका आतां बासोन आनी गिल्याद गांवांनी चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आमकां विजमितां पळेशी कोर. तुजे असलो देव आनीक कोण आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोखडेंच बक्षिताय. तूं पोटांत राग दवरिनाय, पूण काकलूत दाखोवन संतोसताय. आनीक एकदम आमची काकूत कोर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे कोरीक उडय. मागां आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिलोय, ताचे प्रमाणें जाकोबाक विस्वासी राव. अब्रामाक काकलूत दाखय. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सरेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. सगळीं बरोबर म्हणुया. सरेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सरेस्पराची वाखाणी कोर. सगल्या मोनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कोर. ओतम्या म्हज्या सरेस्पराची वाखाणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सरेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. तो सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटांक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो अणकोणवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब. सरेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावो तें फारीकपण मागिनाय. जबाब. सरेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. प्रितुमी परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तमत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात, तितली पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. जबाब. सरेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी माये मोग. उद्गार. हांव उठून म्हज्या बापा सोरी वेतलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येता आयलीं. आनी फारिझेव तशेंच दोन शास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकांय वपास सांगली. कोणेकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें
तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मोस्तें जिवीत जिवन ताणें आपले दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतूच त्या गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेक लागीं तो चाकरेक रावलो आनी हाणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकरां चरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात ती सांगाची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवडचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा बुकीन मोरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका धर. आनी तो उठून आपल्या बापाशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज सुचुलें आनी धांवून वचून ताच्या गोड्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त बेगीनचे बेगीन हाडून ताका न्हेसुयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणू घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवोन जाला, साणलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी ताणें जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावतां पावतां ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं. एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावला म्हूण तुज्या बापायन गुडगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी ती परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां, तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोठो पाडकुलो मारलो. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवोन जाला, साणलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयची वाचपां कांय बरी देवाचें उदारपण आमकां दाखोवन करता. देव आमचो बाप खरेंच उदार म्हूण आयच्या वाचपांनी आमकां दिसून येता. पयलें वाचप मिकियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान. थंयसर सगलीं आमचीं पातकां तो दर्याचे खोरीक उडयतलो. कितलोय आमी पातकी जावं, देव आमकां बक्षिता. देव आमचो गुन्यांव काडून उडयता आनी किरीत भाशेन आमकां तो बोगसून परतून आपले वेंगेन घेता. आमचे गुन्यांव तो मोस्तून उडयता आनी सगलीं आमचीं पातकां दर्याचे खोरीक उडयता. काय बरें देवाचें उदारपण मिकियस प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत दाखयता. जाल्यार दुसरें वाचप शुभ वर्तमान. जेजू वेचीक पुताची खबर सांगता आनी थंयसर बाबा भयणीनो दोन कॉन्ट्रास्ट आमकां मेवता, ओबिडियंट आनी डिसओबिडियंट. म्हणजे जो बापाचें आयकता
आनी जो आयकोन आसतना ताची सगली गिरेस्तकाय लुटून नायकिणीच्या फाटल्यान आपली ओगडायता हाचे विशीं दोग पुतांची खबर सांगता. व्हडलो पूत बापायक खालतो रावन सगलें आपल्याक दिल्लो वावर बरे तरेन करता. आपले शेतांबाटान बरे तरेन मेहनतीन वावर करता. दुसरो पूत सगले आपल्याक दिल्ले तितले आपल्या दायजाचो वांटो घेवन वेता, बरी मौसा मारता आनी सगलें ओगडायता. इतलेंच न्हय, ओगडायल्या उपरांत सयनारार येता आनी म्हणटा म्हज्या बापायच्या घरा कितले मानाय आसा, हांव परतून म्हज्या बापाशी वेतलो. बाबा भयणीनो, परतून बापाशी येता जाल्यार बाप ताका आपलो पूत कसो, न्हू एक सेवक कसो, न्हू एक नोकर कसो, पूण आपलो पूत कसो ताका वेंग मारता. परतून ताच्या बोटाक मुदी घालता. मुदी घालप जावन आसा एक खुणा. परतून ताका आपलो पूत कसो थंय ताका दायज फावो करतलो. परतून ताका पुताचो दर्जो आपूण दिता. भाव भयणीनो, बापायचें उदारपण आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां दिसून येता. इतलेंच न्हय, बाप पुतून एकदां व्हडलो पूत जेन्ना रागार जाता, हें सगलें पाडकुलो मारलो, बरे तरेन नाचप गावप जाता तें पळोवन सगलोच रागाबरी जाता तेन्ना ताचो बाप ताका कांय बरी उतरांनी जबाब दिता. पुता मोशा, तूं सदांच म्हजे सांगाता आसा आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगलें तुजेंच. म्हणजे तुजें कडसून कोणेंच कांयच काडून घेवंक ना. तुजे सरशीं दायज आसा, तुजे सरशीं शांती आसा, तुजे सरशीं खुशालकाय आसा, तुजे सरशीं म्हजें सगलें आसा. जें कितें म्हजें तें तुजें. म्हणटूच भियेनाका हांवें तुजें कितेंय काडून. ओ तुजो भाव सांडलेलो परत आयला, ताका आमी किरीत भाशेन येवकार दिवंक गरज. ताका परतून एक सुनिमान करूंक गरज. तो मेलोलो परतून जिबोवन जाला, सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. भाव भयणीनो, देव कितलो उदार तो आमकां दाखोवन करता. जेन्ना आमी सांडटा, जेन्ना आमकांच आमी नाकारून देवा सुशिल्ले पयस वेता, देव आमकां परतून आपले वेगेन घेवंक जायते प्रयत्न करता. आनी जेन्ना आमी परतून ताचे वेगेन येता, देव खुशाल जाता. आयच्या दिसाक वेचीक पुताची आमी खबर आयकता तेन्ना देवाच्या मोगाचेर आमी नियाडुया. कितलो देव उदार, कितलो देव मोयपाशी, तितलो देव मोवाड. आमी आमच्या जिवितांत जावंक देव आमकां उलो मारता. बाप जसो मोगाड, आमी एकामेका सगळे मोगाड जावं. बाप जसो मोयपास दाखयता, आमचे चुकलेल्यांक भोगसूंक, आमचेर जी कोण वायट करतात तांकां आमी किरीत भाशेन तांचे खातीर मागोवंक. आनी किरीत भाशेन देव परतून परतून प्रयत्न करता ते भाशेन आमचे जिवितांत प्रयत्न करूंक आमकां तो उलो मारता. तरीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C25, पेज नंबर 39, C25. Baba, naše lagi, Dium tuka utomili, ekonami, idoji burgi, aki pridom, ordavedi, iše tuka, somorbidam, संसारातली सर्वासोसी मोगाळ बापा के तू मानो हे सामगेले ओळूने पो ताटात काळशी दितां घालून तुका आमचे तिनोर पो. म्हज्या बाबा भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सरवणीचो फोड आमकां लाबू.
आमची पातकी सैमाच्यो वंदावण्यो दोमावंक आमकां बोड मेळूं आनी आमच्या आत्म्याक गरज आसलेली सर्गीची देणी आमी सोडूंक पाव हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर काळे आनी सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोडवण दितना उगुणाचे तूं बोड मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचोरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारली. ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्थाचो गूड पोरगो तुया तुझ्या कुर्सानी पुनोन जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सुतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरियन सिमा आमच्या बिस्म साहेबाक सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी सागुतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तान सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सुगणी बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझे नांव पवित्र जावं तुजें राज्य तुजी खुशी सकाळ सकाळ तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बगोस
आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोस काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मधामुळे तुमकां शांती दवरता. मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमातिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजपूत चलयताय सासणांच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हज्या किरकोळ मोसोत्मो मनशाक जाल्यार ताची बेजूज येतली. तोरी तुजें काळीज मोवालोलें म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तोरी तुजें काळीज मोवालोलें म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. कानूक लागल्या म्हज्या आत्म्यांक जेजू म्हजें कांतून स्वर्गा वेल्या उण्या. हे जेजूये तुका शोर रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. हे जेजूये तुका आशोर रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला.
ताचे वरवीं तुजो बोडवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबो आनी आमच्या प्रतिमोगाच्या कोरण्यांनी तो अदीक अदीक रुजू जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीत आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदककार आमची भयण लिना नुनीस हिची आवय आना ग्रासिया नोरोना सोंपल्या कालच्या दिसा. कितें भाशेन तिचो इंतेर केन्ना तो आमी तुमकां कळयतले. उत्सवाचे मागणे. सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रितीमोगाचो उत्सव तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरोसो साकू. शुभ वर्तमानाची बियां तोखून आसतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नोसरू. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितमेच्या खऱ्या बरोवशान रावतना ही बियां तशेंच आखे रोचणेक भितरल्यान तान बदलू. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपय जावन सासणांक तुजी महिमा पोचडू. उत्सवाची कृपा आम्हा बरोवशाच्या यात्रेकारां सवे सुर्गीचे देवे चडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सुरवंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमीन. गायन घेऊया I6 पेज नंबर 118. I6. Jesu amci shanti.